आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेवपा आपयला स्पेशल जेन्ना हांव 27 तारखे वेलेंकिनी वचपाक गेल्लो आनी मोदें 2-3 दिसां भितर म्हाका आमगेलो म्युनिसिपालिटीचो वायस चेअरपर्सन सुशांत देसायान म्हजेर एक एलिगेशन घातलें की हांव म्हगेली सेक्युरिटी डिपॉजीट अमावंट हो म्युनिसिपालिटी आसा तो दी म्हूण हांव तांकां प्रेशरायज कोत्ता म्हूण ताका लागून म्हाका आनीक जायतें काम केलें ना हें केलें ना म्हूण ताणें म्हजेर उलयलो परत तेजें हांव रिप्लाय दितां जेन्ना आमगेले कुंकवळी म्युनिसिपालिटी ही जेन्ना जोकीन फॉर्म केल्ली 2015 तेन्ना साकून तेणी सांगचें म्हाका कितें डेवलॉपमेंट तेणें केलें त्या कुंकवळ्यांक त्या म्युनिसिपालिटीन आनी जेन्ना म्हगे ऑफिसान जेन्ना हांव 17 MLA जालो तेन्ना लोक म्हगे ऑफिसान येवन कुंकवळ्या रडपा लागले एक आमगेल्या म्युनिसिपालिटी काम जायना म्हणून सगळे वयता थिंगा चीफ ऑफिसर पयशे मागता वो कावन्सिलरू मागताय हांव नांव घेयना आनीक आमगे पयशां शिवाय काम जायना म्हूण आनी हांवें जेन्ना 5 कावन्सिलर भायर आसलोले जेन्ना होच आमगेलो सुशांत देसाय म्हणटा तोच म्हज्या ऑफिसान येयलो एक दीस जाले 2-3 म्हयने पयलीं आनी म्हणपा लागलो आमकां आमी तें कावन्सिल उडोवया म्हणपा लागलो न्यू कावन्सिल करया म्हणपा आपूण तुगे हितून येता म्हणपा लागलो आनीक बरें काम करया म्हूण तूं चोय तूं जोकींग बी कांय प्रेशर आसपाना मरे म्हूण विचारलें कांय पयलींच तूं येता तो कित्याक हांव जाण आसलोलो हो भुरग्याक कसो हॅबीट आसता आनी एक जोकीन एक कितें केलोलें कितें फायनान्स केल्लें तें म्हाका सगळें खबर आसली सो म्हणून ना आपूण कांय ना म्हणूं लागलो आपूण फ्री जालो म्हणूं लागलो आतां जोकी म्हणूं लागलो आपूण गेल्या पासून तो आमकां कॅर कोना म्हणपा लागलो कित्याक जोकी खबर आसली हें कावन्सिल ताका परत मेळपाना म्हूण कित्याक इलेक्शन जालीं आनी हें येता इलेक्शन 2002 जातलें तेन्ना हें हेंगेलें 2021 हें गेलो टर्म काबार जाता म्हणजे हेंची गरज ना ह्या कावन्सिलाची एकूण तेणें तांकां भायर उडयलीं सो आतां दुसरे प्रश्न कितें जेन्ना आमी कावन्सिल केलें हो आमगेलो हो जॉयन जालो आनी एक आमगे उद्देश बाब तेंगे 5 जाण मेंबर आसलेले 5 जाण ग्रूप जॉयन जाले आनी कावन्सिल फॉर्म केलें आतां कावन्सिल फॉर्म केल्या 2 म्हयने जाताय थिंगा आसा आनी हो म्हणटा MLAन डेवलॉपमेंट केलें ना कांय हें ना हांव सांगूंक सोदितां आज हांवें MLA जावन हांवें एज ए ओपोजिशन रावन सुमार हांवें 10 ते 15 करोड हांवें ऑलरेडी टेंडर केले कामां हॉट मिक्स जालें आनी तेगल्या वार्डां हांवें एक कालवाड बांदून हांवें मिनाग्रेशन केलोलें तें मागीर किरण बाई आसा थिंगा तेंगे दोगां कडेन पडटा म्हूण पडलो हितू फास्ट हांवें काम कोन्न घेयलें प्लस थिंगा एक आतां एक रिटेनिंग वॉल मोडून पडल्या तेगल्या वार्डां तेवूय टेंडर आयज जातलो सगळें एप्रुवल फायनान्सान सगळें पास जावन येयलें टेंडर काडलो PWD इतू काम करून प्लस हांवें हेर सगळें कामां घेतलें आमगेले वॉर्ड नंबर 1 4 करोडां काम गेलां TS जावन गेली फायल आनीक एक कुलवाड्या सगळें सेंट्रल कुंकवड्या थिंगा एक 5 करोडाचें टोटल थिंगा 10 करोडां काम आतां ऑलरेडी सँक्शन स्टेजची आसा आनी मुगेले इन पंचायत एरिया मुगे 3 कामां मुगे टेंडर बारसले म्हाका जावन पंचायतीक 3 करोड 70 लॅक्स मागीर आमगेलें गिरदोली 340 चांदोर 308 3 करोड 8 लॅक्स ही कामां ही काडलें सो हांवें एज ए ओपोजिशन MLA तोरी आसतना म्हाका स्वता हांवें हायेस्ट मुगे काम काडलें हें प्रूफ आसा आनी हो म्हणटा काम येना मॅच दवडावपा जाय मॅच दवडायल्यार काम जाता मॅच दवडायल्यार काम जायनाय तुका आमी ग्रास रूट काम कोन्न येयलो मनीस जोकी भाशेन आमी मॅच दवडावन आमी लोकांचे मोबायल शेवटून मारनाय लोकांक गाडी मारनाय गाडी मारून काम जायनाय तांकां गाडी मारता मनीस हेंक जाय आनी मागीर लास्टाक हें दिवपाचें बोल्सांत घालपाचें तेसो आमी केलें ना तेश कोन्न म्हाका पॉलिटिक्स नाका हितू धट्टी गाडी मान मॅच दवडावन गाडी मारपाच्यो दॅट आय डोंट लायक आनी हो मुजे घाता सिक्युरिटी डिपॉजीट अमावंट हांवें प्रेशरायज म्हाका हेको प्रेशरायज करपाक म्हाका कितें गरज
एक रायट आसा एक पावर आसा मुगे सेक्युरिटी दिवपाक एक पावरू ना हांवें हिंगा चोयलां तुमी 2016 हांवें लेटर केलें जेन्ना MLA जावं ना मुगे सेक्युरिटी रिलीज कर म्हूण 2016 हांवें लेटर केल्लें ते सगळे आसा लेटरां प्लस मागीर 18 केलें पूण तेणें मुगे रिलीज केलें ना सेक्युरिटी हें काम 7 वर्स पयलीं 2011 हें काम स्टार्ट केल्लें आनी तेणें कोण कंप्लेंट केलें एक मनशान आनी ती कोर्टांसून मुगे हेजी विजिलन्साक आयलें विजिलन्सान सगळें चॅक करून येवन तेणें म्हाका लेटर केलें चीफ ऑफिसराक मुगे पेमेंट कोच म्हूण आनी उरलो काम करपा म्हाका तो चीफ ऑफिसरान लेटर केलां तें करून हांवें सगळीं कामां मुगे एज पर रुल्स म्हणजे कायद्यान बसत तेशें कोन्न हांवें काम कोन्न दिलें आनी वन्स फायनल बील पास जालें न्हू म्हणटरी मुगे सेक्युरिटी रिलीज करपाक जाय इट इज माय रायट मुगे 10% पयशे दवरताय ते जेन्ना कॉन्ट्रेक्टर आशिल्लो तेन्ना हांवें केलो हें काम सो तूं म्हण स्वता जे एलिगेशन केलां तें बेजलेस ते सगळे मुखार प्रूफ आसा आनी हें लेटर आतां हांवें पोर आतां गेले त्या म्हयन्या हांवें धाडा टू एडवोकेटा कडच्यान हांवें हुंचेच चॅरपर्सन जालां पूण तेक पासून हांवें सांगलो ना ती सांगतली आतां हांवें तें केन्ना रिक्वेस्ट केला मुगे धाड म्हूण हांवें टू एडवोकेटा कडच्यान धाडा मुगे हें कर म्हूण वीथ इंट्रस्ट आनी हांव वीथ इंट्रस्ट पयशे घेतलो कित्याक मुगेलीं आतां उणें 4 वर्स जालीं मुगे सेक्युरिटी पिरियड मुगे ओवर जाल्यात आनी मुगे हेजे कामाचे खंय केस ना तेणें प्रूफ कोन्न दाखोवचो तें सेक्युरिटी हें कोत्ता तें पयशांक लागून हें कोता तें कोता केस आसा विजिलन्स आसा तेणें दाखोवचें खंयची विजिलन्स आनी कितें आसा ती हें सगळें कोता तुमकां खबर आसा हें पॉलिटिक्स कुंकोड्यां आज कित्याक लागून जालें तें आज आमगेलो जोकी आले म्हाका चेडो युरी आले मा हो बसोता हें सगळें नाटक कोता की म्हाका हें करपाक पूण कोडे आमी कायद्यान आसाय आमी कोणाक फटयलें ना आनी हांव तेसो बांड मारलो म्हूण हांव भिवपी न्हू लोकांक तेंकां पोर दाखयलां कितें पॉलिटिक्स आनी तें पोर तेणें कितें केलां आतां सांगपा म्हळ्यार पोर आतां तो तेणें एक हें घेवन विजय सरदेसाय कडेन एक मेमोरेंडम दिलो इलेक्ट्रिसिटी लायट कुंकोळ्या ना म्हूण हें आमी तुमकां खबर आसतलें जेन्ना जुनान 2 तारखेर हांवें मोर्चा काडून तेणें ही लायटी लागून जो प्रॉब्लेम जातालो हिंगा कुंकोळ्यांक तो हांवें सॉल्व करपाक आनी आख्खे कॉन्स्टिट्युन्सीले मुगेले तांदूळचे गिदले म्हाका जावन आमल्यानले बाळ्ळी पासून लोक थिंग येयले कुंकोळकरांक लागून आनी व्हड मोर्चा काडून आमी तेणें त्या दिसा चीफ इंजिनियरान तो टेंडर काडून टेंडर पब्लीश केलो टेंडर नोटीस येतोय 2 तारखेर जुनाची 7 crore 56 lakh आनी हो पब्लीश करून येतोय एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुवल येयलें आनी सगळे आतां फायनान्सांक गेल्या ह्या 3 दिसां भितर ह्या विका मदें ऑर्डर मेळटा वर्क ऑर्डर आनी काम आतां चवथ कोण आमी चालू करतले आनी हो येता युरी सांगता थिंग लोकांक मेमोरेंडम दिता हें काम कांय केलें ना MLA लायट केलें ना म्हणजे सगळें खबर आसा जेन्ना पावर मिनिस्टरान इलेक्शन जावन 3 म्हयन्यांनी कलेक्टरान मिटींग गेलोले सगळे तुमचे प्रेस आसतले थिंगा आसलोले सगळे सो थिंगा आमी आमगेलें कितें काम आसा ती सगळें दी म्हूण सांगलें मेळटा मुगे हांवें दिलोलें थिंगा आमकां कितें जाय तें रिक्वायरमेंट आनी हो आज म्हणटा काम हें केलें ना आतां सगळें जातकच आपूण घालून आपूण विजयाक दिलें विजया हातीन दिलें काम केलें आनी ऑलरेडी म्हगे पास जालें काय तांकां खबर ना आसतलें टेंडर बिंडर सगळें जालें मग तेजो ऑलरेडी एक्सपेंडिचर सँक्शन जालें एडिशनल अप्रुवल येयलें सगळें जालें आनी हो आतां सगळें जातकच हो आतां आपूण त्या विजयाक दिन विजया फोन मारून लायता चीफ इंजिनियराक तें काम मातशें पास कर म्हूण पयलीं चोवपाक जाय तें काम खंय पावलो आसतें आनी मागीर उलोवपा जाय सो एश कोन्न पॉलिटीक एश कोन्न हें केलें म्हूण हांव तेजें केअर कोना तेणी जे तेगे डॅडी मिनिस्टर आसतना जे म्युनिसिपॉलिटी एरियाक 3 crore सुमार सामान तेणी सांग्यार पावयलें इल्लिगल सांगे कॉन्स्टिट्युन्सी आपल्या चेड्या बसोवपा जाय म्हूण आज पासून थिंगा कुंकोळे केस चलता कुंकोळे म्युनिसिपॉलिटी स्टाफ आज केशी वयता आज पासून विजिलन्सा केस आसा हें कोण केलें हें डेवलपमेंट जोकिलें जोकीन डेवलपमेंट केलें म्हणटा तो थिंगा 100 crore रोड कॉन्क्रीट रोड केलो तेणें बरो रोड पिड्यार कोण हॉटमीस आसलो ते कॉन्क्रीटी रोड गायलो आनी तो रोड थिंगा 2-3 वर्सान गेलो
आनी आतां राजनान ते दोन राजन MLA जालो ते दोन 12 तेणें कॉन्ट्रॅक्ट हें करून हॉटमीस गायलो आतां परत होडून पिड्यार जालो म्हण हें डेवलपमेंट हॉल बांदिल तेणें 12 करोडाचें AC ना कांय ना लोक थिंग गेल्यार भायर येता अदें गरम जाता हें जाता म्हूण फीश मार्केट हें केल्यार फीश मार्केट टॉयलेट ना कांय बसपा सिटींग अरेंजमेंट सारकें ना आनी आनी कोण उलयता? जे हिंगा आमगेलें बस स्टॉप बांदिलां तेंवूय सारकें ना तेका सारकें देर नाय टॉयलेट हें ना सगळें हें डेवलपमेंट गेलें जेन्ना 12 जोकी फर्स्ट टायम कुंकोळ्या येयलोलो तेन्ना थिंगा सांगपा म्हळ्यार तो देड वोर्स ऑपोजिशन आसलेलो पूण तेणें थिंगा हे ऑपोजिशन आसतना कितें केलें तें दाखोवचें म्हाका आमी पूण ऑपोजिशन आसोन देड वोर्स जायत येयलें आतां चलतलें पूण आमी हें काम करून दाखयलां फास्ट फायलो हिंगा इलेक्ट्रिसिटीचे येताय सगळें एप्रुवल सगळें टेंडर जावन येताय सगळे डिपार्टमेंटाक कसो मागलो आसा प्लस 2 करोड मुगे 88 लॅक्स आनी एक काम मुगे टेंडर जावन काम चालू आसा मुगे टायमार इंडस्ट्रियल इस्टेटी कडेन आनी एक 10 करोडा काम येताय 10 करोड काम येताय काम चलता ते क्रिएटीव एंटरप्रायज हें 10 करोडा काम इंडस्ट्रियल इस्टेटी चलता अंडरग्रावंड केबली हें सगळें आमकां हें आमगे जो पावर आमकां दिवपाक गांवांत दिवपाक हें तिणी डायवर्ट कोताय हे जे ऑपोजिशन MLA म्हूण कोण दाखयलो आसा आनी हो आज एलिगेशन घाताय हें घाताय आनी आज हे पॉलिटिक्स आमगे कुंकोळ्यान जावपाक जायते कारण म्हळ्यार आतां तिसऱ्या म्हळ्यार आमगेलें जे फीश मिलाचे आनी हो इवरी उलयत खंय हांव पार्टनर आसा मग थिंगा हें आयकोन म्हाका शॉक येयलो अरे तेचेर ऑलरेडी थिंगा लेटर दिलां CM आनी हांवें सगळ्यांक प्रोड्यूस केलां थिंगा लेटर दिलें तेणें CM आनी तो हावजान झगडला तेचेर थिंगा आनी फॅक्ट्री घाल म्हूण लोक आसती फॅक्ट्री थिंगा वास येता आनी घाण येता आनी नाका म्हूण लोक बंद करून भोंवताय आनी हो आनी जाय म्हूण थिंगा हें कोता आनी हांवें थिंगा दिलो आसा हांवें लेटर दिलो आसा CMाक ती बंद करची म्हूण आनीक ती IBP बोर्डान ती रिजेक्ट केली तेंगे फॅक्ट्री आनी येवपा आसा ती आनी हो सांगता हांव पार्टनर आसा हेंगेली फॅमिली हेंगे पार्टनर आसाय आनी हे थिंगा लोकां मिसगायड कोताय लोक विष्णू कुंकोळकार तो म्हणटा कुंकोळकार बोंडे बायजो आनी अशें कोन्न तो इस्पीक उलयता इवरी आजून MLA जालो ना एक सांग्या वयल्या लोकांक कितें दाखयलां आनी हो आज अशें उलयता ते कुंकोळकार सगळे बोंडे बायजोन आनी हे शाणे वारकेकार ह्या कुंकोळकारांक हांव विचारून सोदिता इल्लीगल गोरकाडे म्हणटा इल्लीगलाचेर हांव उलयलां इल्लीगल थिंगा हांवें कंप्लेंट केलें पांजोरकोणे गांवांत देशाल्या वाडा थिंगा इल्लीगल चलत म्हूण इल्लीगल हांवें डेप्टी कलेक्टरा मामलेदारा हाडो पुलीस हाडे आनी इन्स्पेक्शन केलें न्यू चीफ ऑफिसरान 8 दिसां मतीं डेमोलेशन कोत म्हूण सांगिल्लें म्हाका आज पासून तेजें कांय ना आनी ते वयले आवटसायडर आनी तांकां तेणी ऑलरेडी नंबर दिले आनी एक बाळो मनीस जो पळय संजय कांबळे म्हणलो ताका 1 लाख दिना म्हूण तेगे घरा सील मारला पर फाटीं 5 दीस पयलीं पयशे दिना म्हूण आनी हे COच्या CMाक कंप्लेंट केलें विजिलन्साक केलें पूण कोणूय एक्शन घेयना हो जोकी आल्या मात ताका दवरता विजया सांगून लोकां हॅरेसमेंट करपाक आज जे कावन्सल एसो हें जालां एसो परिस्थिती येयल्या लोकांक एक काम जायना आनी वयत थिंगा करप्शन कौन्सिल तो गेले चेअरपर्सन कावन्सल आसा चेअरपर्सन आसा पूण ऑफिसर सगळे चीफ ऑफिसराक आसता कितें दिवपाक चीफ ऑफिसर कांय आयकना शशांक डेप्युटी वायस चेअरमन तें कावन्सल डिसायड करतलो कावन्सिलर थिंग हय तें उलयतलें मागीर दे वील डिसायड आय एम नॉट इंटरफियर फॉर दीस कितें पळय आसा डेवलपमेंट जावपाचें तें ती डिसायड करतलें आनी म्हाका 2 म्हयने जाले जें हें जाल्यार आनी तो सांगता 4 म्हयन्यान डेवलपमेंट जालें ना हें जालें ना म्हूण सांगता दॅट इज फॉल्स एलिगेशन तें म्हणजे हें घालता पूण तेजेर हांव तुगेलें हें करपी न्हू जे हांवें फर्स्ट गार्बेज इश्यू गार्बेज आख्खी तेणी कुसून उडयल्ली कुंकोळ्या सगळें खबर आसा ती हांवें आख्ख्या लोक म्हगे ऑफिसान येवन आमी आख्खी थिंग सायड इन्स्पेक्शन केलें कितें लोकांक घेवन ते चीफ ऑफिसराचेर आनी म्युनिसिपलिटीचेर ती आसलो न्ही तेंचे पयलीं कावन्सिलाचेर ती मागीर तेणी रिटायर हाडी
आख्खें इलिगल चलतालें थिंगा तें हें केलें मागीर एक फेस्ता थिंगा पावणी हें जातालें म्हणजे हें खूंय दवरपा तें फेरी सो फेरी तेणी आपल्या जायत म्हूण चेंज केली तेवूय लोक येवन घरा गावन चीफ ऑफिसरां लोकां हें कावन्सिलरां कोणाक कळना आसलें आपल्या जाय तशें कोताले तेवूय हांवें सारकें कोन्न दिलें प्लस हे सगळें हे इलिगल ते पळय कोताय आनी तेजेर हे आमगेले मनीस तांकां सपोर्ट कोताय सो त्या फिश मिलाचेर आमी आतां मेन आमगेलो हो टॉपीक चलता आनी स्टील ते तांकां सपोर्ट कोताय भितरल्यान आनी फॅक्टरी घालून कोताय हांव वोगोर रावपाना जेन्ना एक ओपोजिशन जेन्ना आमगेलो विजय गोवा फॉवर्डा मिनिस्टर आसा ते एक टायमार गेले ते एका तोवूय ओपोजिशन MLA आसलेलो त्या दोळा दामू तेशें काम कोता हें कोता आपल्या कॉन्स्टिट्युन्सी इंटरफियर जाता म्हूण तो त्या दोळा लोकांक सांगतालो प्रेसाक सांगतालो तुमकां आपल्या कॉन्स्टिट्युन्सी इंटरफियर जाता जाल्यार तो कितें जाता आतां हांव विचारून सोदीत ताका ते हांव MLA कुंकोळी कॉन्स्टिट्युन्सी म्हाका रायट आसा मुगे काम ब्लॉक कोनाका आनी तें ब्लॉक केलें म्हूण हांव भिवपी न्हू जे तेगेले तिनी मिनिस्टरान तेण धरून म्हजें एलिगेशन घायलें की आनी हेगे चेडसो आतां 150 crore स्कॅम म्हूण तें दाखोवचें 1.5 crore तेणी कितें केलें की तेगे डॅडी मिनिस्टर आसलेलो त्या जाणा आनी हांव तेदोन ताका सपोर्ट कोतालो तेदोन तोच सांगतालो क्लास नंबर 1 काम करपी कॉन्ट्रॅक्टर म्हूण गोंयांत बरें काम म्हूण आतां ताका सपोर्ट कोना म्हटलें आतां पाडें काम जालें स्कॅम जालें पयशे काम कोणालें हायलें तें हांव विचारून सोदीत तांकां एसो हे फुटींग मनीस हिंगा आतां हें सगळें पावराचें विजय मिनिस्टर आसा म्हूण तेजे कुस्तार हे आतां आपल्यागे पावर यूज कोताय आनी लोकांक मिसगायड कोताय थिंगा सो हे सगळें हांव केअर करपी न्हू जें लोकांन म्हाका मॅन्डेट दिल्या तें हांव काम करून दाखयतलो जे कुंकोळी कॉन्स्टिट्युन्सी कितें जाय नाका एज ए ओपोजिशन पासून आसून हांव फायट कोन्न हांव काम कोत्तोलो घोडये विजय जायत आडायत पूण मुको जाता तेशें कोन्न हांव काम कोत्तोलो आनी लोकांक दाखयतलो कितें तें आज ओपोजिशन MLA पासून कितें करूंक सोदीत तें म्हणजे सुशेंका हांव सांगूंक सोदीता जो वायस चेअरपर्सन आसा ताका तेणें प्रूफ करून दाखोवचें हें म्हजेर तें उलयलां तें खरें ताका हें सपोज जाल्यार पयलीं सद्याक जें हांव ताका रिक्वेस्ट कोत्ता म्हूण तो आमकां हरेसमेंट कोत्ता म्हूण मुगे सेक्युरिटी डेपोजीट मागपाक इट इज माय रायट and I will take this security with interest. I have already submitted my advocate to chief officer. आनी हांव ती घेवन दाखयतलो विथ इंट्रस्ट तेको जाय जाल्यार तेणें वचून ती हाडाची युरीन कितें सगळें सांगलां तें एलिगेशन फॉल्स म्हणटा सामकें 100%. आनी हो तो येसो ते 14 पॉयंट कुंकोळ्या उलोवन तो केन्ना जिखपा ना ताका सांग्यार धांडायलो सांग्यार आमगे तें 300 जॉब आमगे कुंकोळे तिंगोवन गायले सांग्यार गायले कुंकोळे मनशां भुरग्यां मेळपा ते आमगे 3 करोडां सुमार सामान तें थिंग गायलें लायटीचें चेड्या लागून एज्युके जालें म्हण आज ते थिंग कोर्टां थिंग भुरगे वयताय स्टाफ वयता कुंकोळेचो आनी हें आमी कुंकोळकार ताका हें दिवपाना तांकां तो हितू मोग आसा कुंकोळे हितू मोग आसा जाल्यार तुमी कुंकोळकारां कोणा बसयाय मरे इलेक्शनाक कुंकोळ्या सगळे बोंडे आनी भायजो ना जाल्यार तुमी वोटो मारपाक कुंकोळे कॅन्डिडेट दियाय कोणूच बरें मनशां बसयाय चल तुमी आसा हिंगा बारीक सोन तूं जालो तुवें 10 वर्स तुगे तूं बसलो तुगे चेडो आनी कोण नाय कुंकोळ्याक आनी थोडे ते आसाय ते आमगेले कुंकोळेचे जाय जाण तें कितें मेळटो म्हूण ते वयताय नाचताय अको तेगे फेसबुकाचेर वॉट्सॅपाचेर घालप तेगे मॅसेज एगेस्ट आमचे आनी कांय ना डेवलॉपमेंट असो हांव केअर कोना म्हणजे लोक आसा लोक आज पासून लोक म्हाका कितें काम ते क्लास कितें म्हणून ते म्हाका वखताय जे म्हगे पंचायत एरियान जे कुंकोळे म्हाका तितू आसोना सपोर्ट पूण आतां म्हाका मोर दॅन डबल सपोर्ट हांव हाल्यां इलेक्शन जाल्यार हांव दाखयतां डबल वोट हांव घेवन दाखयतां कुंकोळे म्युनिसिपालिटी एरियाचो आनी हाल्यां इलेक्शन जाल्यार हांव फेस करपाक रेडी आसा आनी इलेक्शन जावपा नाय म्हूण हेंचें फोंट मारलें हिंग गरज ना म्हूण कावन्सिलरान आतां इलेक्शन जाता म्हूण कितें आयकलें मिस्टें बेगीन जाता देखून हो आतां हें पुंजोवपा भोंवता हेंक प्रेशरायज कोता कितें दिलो तें हाड म्हूण आनी तो बाट भिवून तें उलयता पळय असो हांव केअर कोना जे पर्यान म्हाका लोक आसा ते पासून हांव आसतलो लोकां पासून सशांगा बी तुमी देंवोवपाचें बी कितें देंवपा अजून काय उलयल्लें डिस्कस कांय जालें ना सो
no issues on that. जे तो उलट सपोर्ट पयलीं तुमकां डिस्कस कांय ना डिस्कस कांय केलें ना आमी चाल पासून तेका वी अप्रोच टीम तुम कांय टेंशन घेयना कांय टेंशन घेयना इतलें म्हणटालो ते आपण कितें करपा आपण पळयता इतलें केलें आनी सेक्युरिटीचे म्हणून सांगता लायक तुम जाणाय हू इज द सायनींग अथॉरिटी either it is CEO, me, and it is the technical section. This file goes to only this certain concerned authorities. So, into vice chairperson and councillor and काही ना actually. So pressure आमकां MLN केन्ना pressurize केलें ना आपणा security तो सदां म्हणटा आपणा security आपण कितको हें करता आपण सदां मोठ्ठो कोर्टांतले येतो I will come through court. डेव्हलपमेंट आनी MLA हेल्प करता हय डेव्हलपमेंट आतां ऑलरेडी स्टार्ट केला आनी होत आपणागे पयशान केलें ताणें आपणागे पर्सनल पयशान केलें पण तुगेलोच कलीग म्हणटा की कांय डेव्हलपमेंट जावना हय आतां तेंच्या आमकां समलो ना कित्याक तो एप्रोचूय जालो ना आज पसून एप्रोच जालो ना सारको हांवें कितूय जालें ते कडेन कित्याक प्रॉब्लम जालो ही इज नॉट कमींग ही इज नॉट फेसिंग अस ओनली लायक प्रॉपरली हय ही इज जस्ट प्लेइंग हायड एंड सीक विथ अस ही इज नॉट कमींग ओपनली टू अस So we want him actually to come and tell us, discuss with us what is the problem. If he is there, he is there. If he is not there, he is not there. But he should discuss with us, no? Which he didn't do. आनी तेगे एक न्हू एक सांगपा विसरलो ना आनी एक तेगे मेन म्हळ्यार पळय तेजे 2 दीस पयलीं तेजे थिंगा इलिगल तेजे कोण कंप्लेन केल्या तेगे भावा घराचेर आनी तो थिंग विचारूंक गेलो म्हूण तेगे थिंग इन्स्पेक्शनाक गेलो म्हूण त्या मनशाक मारलो तेणें ते क्रिमिनल तेजे केस फायल जाल्या आनी बेली ते सुडोलो तो आतां तेका थिंग सांगेल खंय ती केस आमी विड्रॉ कोताय तूं हिंगा विड्रॉ जा म्हूण आनी म्हजें एलिगेशन घाल म्हूण सो ते भिरांतीन गोडे म्हाका दिसता तो भिवून हें स्टेटमेंट दिलें म्हूण तेणें नाजाल्यार तुगे केस आमी हें वर घाताय म्हूण सो पयर तो अरेस्ट जाल्लो 2 दीस पयलीं कोणा एकल्याच्या सुरमान घरा इलिगल तो इंजिनियर म्युनिसिपालिटी इंजिनियर बी इन्स्पेक्शनाक गेला कोडेन असो हो YCP हांव नको तेगे कितें म्हूण कित मारली सुरी मारली काय तापड मारली सुरमान म्हूण तेणें केस केलो केस जाल्लो सर केस जाली आनी बेलीचे सुडोलो तो तूं मड्रा हांव ते सकाळ मुगे घराक वयला 10:30 वरांचेर आतां आमगे फ्रँकी आसा ते आसा सगळे हो सगळे उद्देश आसा दोगांनी घराक वयले 10:30 बरें को वचोन या खंय सायबिणी हांग पसत म्हाका खंय बरें म्हळें म्हाका आतां तूं आतां फक्त येयला तेन्ना कॉन्टेक्ट केला काल हेणें फोन केलो तेजे फोनाचेर उलयलो तो आपूण तुका कितें उलोवपा जाय म्हूण आपूण तुका कितें उलोवपा सोदयता म्हूण बरें म्हळें तुका जाय तेन्ना उलया म्हूण सांगलें